तो KG1 चल नमस्कार. आजचे पत्रकार परिषदेक सगळ्यांक येवकार. हांव ॲडव्होकेट सुरेश दिळवे आणि माझ्या बरोबर आसा आमचे युवा कार्यकर्ते निखिल हळदणकर. काल आम आदमी पार्टीन वीज आंदोलन सुरू केला आणि काल हाची अधिकृत माहिती तुमकां सगळ्यांक आमचे कन्व्हेनर निमंत्रक राहुल मामरे हांणी दिल्या. ह्या वीज आंदोलना मार्फत आम्ही प्रत्येक गोंयकाराच्या घराघरांत वचून तांचे कडेन भासाभास करतले की गोंया संबंधान गोंयकारांच्या हिता खातीर निर्णय घेवपाची जबाबदारी कोणाची, प्रत्येक गोंयकाराची काय बीजेपीच्या हायकमांडाची. कारण आम्ही पळयता की जे निर्णय सध्या गोंयांत घेता ते खंय तरी कोणी तरी लादलेले निर्णय अशें आमकां जाणून येता आणि हे निर्णय गोंयकारांनी घेवना जावं हे निर्णय घेता आसतना गोंयकारांक मात्तूय विचारुना. गोंयांत जे प्रकल्प हाडटा त्या संबंधान अजून गोंयकारांक मात्तूय विचारुना अशें आमकां जाणून येता. आज हे वीज आंदोलन मुखार व्हरता आसतना आमी एक व्हिडिओ लॉन्च करता. हांव मागता निखिला कडेन की ताणें तो व्हिडिओ दाखोवचो. नमस्कार. हांव आम आदमी पार्टींतल्यान सुरेश दिळवे. आज गोंयांत लोकांक वरांची वरां लायट आसना. लायटीचो आपालिपात चालूच आसता पूण लायटीचे बिल कमी जावपाचें नांव घेना. पयलीं दिल्लीन सुद्धा हीच परिस्थिती आशिल्ली पूण केजरीवाल सरकारान हो प्रश्न सुटावो केलो. आता दिल्लीन 24 तास लायट आसता. दिल्लीन लायट वचना जनरेटर आणि इन्व्हर्टराची गरज भासना. इतलेच न्ही तर दिल्लीन 200 युनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी मेळटा. तुमकां विश्वास बसना? देखून हांव परमेश्वर सिंग ह्या मनशाचे एक बिल घेवन आयला. ते दिल्लीन काक्रोला रावता. तांचे ऑक्टोबराचे कन्झम्पशन 177 युनिट पूण तांकां बिल आयला 0. आमकां गोंयांत सुद्धा 24 वरां लायट जाय आणि दिल्ली भशेन फ्री लायट जाय पूण मुखेलमंत्री सावंत ही सुविधा गोंयकारांक दिवपाक सोदिना. बीजेपी हायकमांडान तसो आदेश दिवन तांकां धाडला की गोंयकारांक फ्री लायट दिवप ना. पूण हे थारावपी बीजेपी हायकमांड कोण? गोवा इज फॉर गोवन्स and Goans will take all decisions about Goa and not BJP High Command. Do you support this movement? If yes, please give a missed call on 7504 7504 75. वो आज आम्ही व्हिडिओ अधिकृतपणान लॉन्च करता, सगळ्यांच्या मुखार हाडटा. जर सगळ्या प्रत्येक गोंयकारांक जर दिसता की तांचे वीज बिल 200 युनिट पर्यंत माफ जावचे आणि 400 युनिट पर्यंत 50% सबसिडी मेळची, सूट मेळची, जाल्यार आमचो जो टोल फ्री नंबर आसा 7504 7504 75 हाचेर आमकां संपर्क करचो. आम्ही सांगत आयल्या की गोंयाच्या बजेटाच्या प्रमाणे प्रत्येक गोंयकाराचेर 1,40,000 रुपया खर्च करपाक जाय आणि दिल्लीचे सरकार आम्ही पळयता ते प्रत्येक दिल्लीवाल्याचेर 30,000 रुपया खर्च करता. पूण ह्या 1,40,000ची सुविधा गोंयकारांक कांयच मेळना. हे पैसे वता खंय हे सरकारान दाखोवन दिवचे. तुम्ही गोंयांत फ्री इलेक्ट्रिसिटी दिवपाक शकना जाल्यार हे 1,40,000 जे प्रत्येक गोंयकारा फाटल्यान खर्च जाता ते पैसे वता खंय हे बीजेपीन आमकां सगळ्यांक कळोवचे. हांव आज प्रत्येक गोंयकाराक विचारपाक सोदता की तुमकां फ्री इलेक्ट्रिसिटी जाय? तुमकां अनइंटरप्टेड 24 तास वीज जाय? तुमकां 400 युनिट पर्यंत 200 ते 400 युनिट पर्यंत 50% सबसिडीचेर वीज जाय?
तुमका बऱ्यो सुविधा जाय, तुमका गोंयकारांक फ्री उदक जाय, हे जर तुमका जाय जाल्यार आमच्यो ज्यो सभा जावपाच्यो आसा प्रत्येक मतदारसंघात आम्ही 200 सभा करपाचे आसा पहिल्या पावण्यान, म्हणजे 19 डिसेंबर पर्यंत 1 तारखेच्या आणि 1 डिसेंबराच्या सभा जातल्यो 200 सभा. त्या सभेन तुम्ही हाजीर रावचे. येता असताना तुमचे लायटीचे बिल त्या सभेन घेऊन येवचे आणि तुमका दिसता की तुम्ही ह्या मुवमेंटाक आमका तेको दिता जाल्यार टोल फ्री नंबर आमचो जो मिस कॉल नंबर दिला त्या नंबराचेर तुम्ही मिस कॉल करचो. दुसरी गजाल, निलेश बाब सांगत असा की दिल्लीन मान्य केलं त्याने पळय डिबेटीन की दिल्लीन फ्री लाईट मेळटा, फुकट लाईट मेळटा आणि 24 वरां लाईट ते गोंयान दिवपाक शकना म्हणून. आणि पयर उलयता उलयता खूबश्यो गजाली ते उलोवन गेले की गोंयान आम आदमी पार्टीचे सरकार येतकीर 48 वरां भितर कशें हे जातले काय म्हणून. म्हाका पत्रकार भावाच्या माध्यमांतल्यान सगळ्यांक सांगचे दिसता की आता हैदराबाद म्युनिसिपालिटीचे इलेक्शन लागीं आसा. हैदराबाद म्युनिसिपालिटीचे इलेक्शन आता लागीं आसा आणि थंय कॅम्पेनिंग चालू आसा, प्रचार चालू आसा. बीजेपीन तांचो मॅनिफेस्टो जाहीर केला, जाहीरनामो जाहीर केला आणि त्या जाहीरनाम्यान बीजेपीन हैदराबादान म्हटला की ते 100 युनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री दितले. हे बीजेपीच्या जाहीरनाम्यान आसा हैदराबादान. हांव म्हणटा की तुम्ही जर हैदराबादान 100 युनिट फ्री दिता म्हणून डिक्लेअर करता आणि तुमच्यान जर शक्य आसा जाल्यार गोंयान जर तुम्ही 1,40,000 प्रत्येक गोंयकारा फाटल्यान खर्च करता तेन्ना तुमका 200 युनिट फ्री दिवपाक कित्याक जायना, कित्याक परवडना. म्हणजेच तुमका गोंयकारांक ह्यो सुविधा दिवपाक नाका. तुम्ही हैदराबादान वचून घोषणा करताले पण गोंयकारांक जे हक्काचे आसा ते दिवपाना. गोंय हे एक श्रीमंत राज्य, आमचो पर कॅपिटा इन्कम जर पळयलो सगळ्यांत चड आसा, तरी आसतना गोंयकारांक ह्यो सुविधा मेळना. दिल्लीन प्रत्येक दिल्लीवाल्याचेर दिल्ली सरकार 30,000 खर्च करता पण तितून फ्री इलेक्ट्रिसिटी दिता, उदक फुकट दिता. एज्युकेशनल इतल्यो स्कीम्स आसा, ज्यो स्कीमी बायलां खातीर आसा, विधवां खातीर आसा, त्यो ह्या भारतान खंयचेय राज्य दिता तितूंतल्यो सगळ्यांत चड आसा. मेडिकल फॅसिलिटीज बऱ्यो दिता, हे सगळे दिवपाक शकता जाल्यार गोंय सरकार हे कित्याक दिना. हे पैसे 1,40,000 जे गोंयकारा फाटल्यान सरकार खर्च करता ते खंय खर्च करता हे सरकारान दाखोवन दिवचे. परत सगळ्या गोंयकारांक याद करून दिता, जे आमदार दुसऱ्या पार्टींतल्यान हांच्यांनी घेतल्या, बीजेपीन घेतल्या, ते आमदार हाडपा खातीर बीजेपीन पैसो खंयच्यान खर्च केलो हाचेर सगळ्या गोंयकारांनी विचार करपा जाय. कारण बीजेपी सरकार गोंयकारांच्या सुविधां खातीर, गोंयकारांच्या बऱ्यां खातीर कांयच पैसे खर्च करिना, पूण हे आमदार विकते घेवपा खातीर आमचे गोंयकारांच्या हक्काचे पैसे खर्च करता अशें आमकां दिसता. देव बरें करूं. आयज सेमान एक 60th लिबरेशनाच्या सेलिब्रेशनाक सेंट्रल गव्हर्नमेंटान 100 crores announcement केला. So when you talk about so many things, especially on electricity, या साइडच्यान एके साइडच्यान गव्हर्नमेंटने कितले डेप्टूय केलेले. So you feel this is worth it. प्रश्न बरो आसा की आज गोवा लिबरेशनाक आता या वर्सा आमकां 60 वर्सां जाता आणि त्या खातीर सेंट्रलांतल्यान 100 कोटी आमचे मुखेलमंत्री मागपाचे आसा म्हणून जाहीर केला. या गजालीचेर हांव 3 मुद्दे मांडूंक शकता. एक म्हटल्यार
ह्या पॅन्डेमिकाच्या काळान जेन्ना आमी सगळे त्रासान आसा तेन्ना 100 कोटी असल्या हांव खंयच म्हणना की हे सेलिब्रेट करपाची गजाल न्ही. आमचे लिबरेशन गोंय जेन्ना आमचे स्वताचे जाल्ले गोंयकारांचे जाल्ले ते खूप महत्वाचो दीस. पूण सध्या पॅन्डेमिक चालू आसतना येद्या मोठ्या प्रमाणान उत्सव करपा जाय काय ना हाचेर परत आमी विचार करपा जाय. दुसरी गजाल, हे 100 कोटी जे येता ते 100 कोटी हांव म्हणटा की गोंयकारांच्या बऱ्या खातीर वापरा. गोंयकारांचे इलेक्ट्रिसिटी बिल 200 युनिट पर्यंत माफ करपा खातीर वापरा. गोंयकारांक उदक फ्री दिवपा खातीर वापरा. गोंयकारांक बऱ्यो एज्युकेशनल फॅसिलिटीज बऱ्यो मेडिकल फॅसिलिटीज दिवपा खातीर वापरा. आणि तिसरी गजाल म्हाका जी नमूद करपा जाय की अशें दिसून येता की जे हे 17 आमदार बीजेपीन विकते घेतल्या तेजे त्या पैशांची परतफेड ते पैसे रिपेड केल्या केंद्र सरकारान. आणि म्हणून हे 100 कोटी आमकां गोंयांक येता काय कितें? हांव म्हणटा येता जाल्यार ते बऱ्या कामा खातीर वापरा. वीज आंदोलन आमी मुखार व्हेला. तुम्ही जर हैदराबादान प्रॉमिस करता की 100 युनिट दिता म्हणून ते 100 कोटीचे गोंयकारांक 200 युनिट पर्यंत फ्री इलेक्ट्रिसिटी दिया. ते मोल्याचे इश्यू चलता की इलेक्ट्रिसिटी ट्रान्सफॉर्मर ते येतात पॉवर स्टेशन त्यांना ते जाय त्यांना ते ना लाईट जावची ना. ही सामकी फट गजाल. तमनार प्रोजेक्ट येता आमी एट प्रेझेंट कितली इलेक्ट्रिसिटी वापरता आमचेकडे कितली एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी आसा हे सगळे फिगर्स सरकारान मांडचे लोकांमुजीर. आणि आमकां कितली वर्सां पर्यंत ही वीज पुरो जातली. आमकां आनी 400 मेगावॉट हाडपाची गरज ना. पयरूच काब्राल बाबान सोलर पॉलिसी डिक्लेअर केल्या आणि सांगला की 75 मेगावॉट गोंयान जनरेट करतले म्हणून सोलर पॉवर 75. आणि खंयच्याच राज्यान इतली ना. म्हणजे गोंयापेक्षा व्हडली व्हडली राज्यां आसा तांकां कोणाक 40 मेगावॉट्स मेळ्ळा 45 मेगावॉट्स मेळ्ळा. पूण गोंयान 75 मेगावॉट्स वीज तयार करपाचे हे पास जाला कोटेशन पास जाला. इतली इलेक्ट्रिसिटी आमी जर तयार करपाक शकता जाल्यार आमकां तमनार लायन हाडपाची गरज ना. तमनार लायन येता ती फक्त कोळशा खातीर. कारण मोल्या जेन्ना अनमोड घाट रेल्वे चडटा तेन्ना तेका फुडल्यान 2 एक्स्ट्रा इंजिन आणि फाटल्यान 2 एक्स्ट्रा इंजिन लावची पडटा. आता आमचेकडे डिझेल इंजिन आसा पूण रेल्वेचे इलेक्ट्रिफिकेशन गोंयान चालू आसा. आणि जेन्ना रेल्वे अनमोड चडटा आसतना एक्स्ट्रा इंजिन लावची पडटली तेन्ना थंय एक्स्ट्रा लाईट जाय पडटली. आणि त्या खातीर मोल्या हे सबस्टेशन येता ती एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी थंय रेल्वेक दिवपा खातीर. म्हणजे हे सरकार करता ते गोंयकारां खातीर कांयच करिना. हे सरकार करता ते फक्त कॉर्पोरेट लॉबी खातीर गोंयाक कोळसो हब करपाचे हे पुराय कारस्थान सरकाराचे चालू आसा. आज ऑस्ट्रेलिया इंडिया वन डे मॅच आहे ऑस्ट्रेलिया. सो सगळ्या लोकांनी येऊन तिकडचं कोल इंडिया घेतला म्हणून अदानी प्रोटेस्ट केलो पिचीचेर घेवन. तुमकां कितें सांगू? हांवें पळोवना. हांव हेजेर तुमकां ते पळोवन कितें आसा ते सांगता. पूण म्हाका जितलें खबर आसा ऑस्ट्रेलियान अदानीन जो कोल मायन्स घेतला तेजेर खूब प्रोटेस्ट चालू आसा. आणि तोच प्रोटेस्ट तुम्ही जर गोंयानूय पळयत जाल्यार अदानी तो कोळसो गोंयांतल्यान कर्नाटकान ट्रान्सपोर्ट करपाक पळयता. अदानी स्वता खातीर वापरिना पूण तो दुसऱ्यांक विकता. सो अदानी फक्त ट्रान्सपोर्टर सप्लायर. आणि ताका जर खंय विरोध जाता आनी ताका हांगाय विरोध गोंयकार करता ते सारखे आसा. कारण तांकांय थंय कोल नाका आणि गोंयानूय गोंयकारांक गोंय कोल अप जाल्लें नाका. देव बरें करूं.